आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं आमचो काँग्रेस पार्टीचो स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर बाब नजीर बेग तथा आमची साखळेची महिला अध्यक्ष बाय गौरी कुडणेकर उपस्थित आहा. आयचो प्रेस घेवचेलें कारण की महिला रिजर्वेशन बील जो आयज सगळ्या कडेन तेजो आमकां काँग्रेस पार्टीक महिला विरोधी म्हणून जो संबोधीत करता. एक्चुली हें सगळें चुकीचें. आमची पार्टी केन्ना महिला विरोधी जावंकूच ना आनी ह्या रिजर्वेशन महिला रिजर्वेशन बिलाक ओपोज आमचो ना. आमचो ओपोज जो आहा तो डिलिमिटेशन बिलाक. हें महिला रिजर्वेशन बील आहा तें 2023 सगळ्यांचे सहमतीन पास जाल्लें. तेज्या आड आतां BJPन तें डिलिमिटेशन बिलाचें बील फुडें गेलें. त्या डिलिमिटेशन बिलाक काँग्रेस पार्टीन ओपोज केला. आमी रिजर्वेशन बिलाक ओपोज काँग्रेस पार्टीन करूंक ना. महिला सशक्तीकरणाक जो काँग्रेसीचो हातभार आहा तो मोठो आहा. सुरवातीक पासून आमच्या राजीव गांधीन पंचायती राज्यान 33% महिला खातीर रिजर्वेशन केलां. आमी काँग्रेस पार्टीन प्रधानमंत्री तथा आमची प्रेसिडेंट सुद्दां महिला दिल्या. सुरवातीक आमच्यो शिला दीक्षित CM म्हणून 25 वर्सां दिल्लीक आसलेली महिला. आमची गोंयान पार्टी प्रेसिडेंट महिला जावन गेल्या. सो आमी जाता तितकी महिला सशक्तीकरणाक आयज न्हू बरो पयलीं पासून हातबोट लायला. आमी केन्ना महिलाक ओपोज करूंक ना फुडें करिना. पार्टीन 443 सिटां जी आसा आमची लोकसभेक त्या 463 सिटांचेर महिला रिजर्वेशन तुमी हाडचें. हेका आमी खंयच ओपोज करूंक ना. तेज्या आड नाका जाल्लें करून लोकांच्या महिलां मदीं संभ्रमीत करप म्हणजे हें करचेलें न्हू. आतां लोकांक पिशे करपाची कामां चालू आसा की आमी त्या महिलाक विरोध केला म्हणून. BJPन दाखोवन दिवचें तेंच्यांनी महिला खातीर कितें केलें आयज पर्यंत. आयज जायते मणिपूर महिलांचेर येदो व्हडलो अत्याचार जालो. आमच्यो खेळगडी महिलांचेर अत्याचार जालो. परत आमी हेजे कडेन वचून आमच्या गोंयांत सिद्धी नायक तेजें आतां सोहम नायक प्रकरण तें मायनॉर हेजेर चड पयशे नाका आमची महिला लोधा प्रोजेक्टाक ओपोज करता. पत्रकार भावांनी जायत्या लोकांनी ते येद्या व्हडल्या मोर्चाकूच तांकां विचारलें की बाबा हो मोर्चा तुमी थंय व्हरतले काय कितें. पूण हेजेर उत्तर महिलाचे खंयच्याच BJPच्या महिलां कडेन हेचें उत्तर नासलेलें ना. ज्यो माननीय महिला रिप्रेझेंटेटीव आसलेले थंयसर तेंचें उत्तर हेजेर नासलेलें. सो आयच्या म्हाजे मागणी की ह्या BJP सरकारान लोकांक पिशे गृहीत धरून पिशे करपाची काम करचेलें न्हू. लोक खूब शाणे आहा. लोकांक खबर आहा की हे फक्त फटिंगपणाचें राजकारण करता. सत्य एक आसा आनी दाखयता दुसरें. सो हें करचें न्हू. कितें आहा तें निवळ राजकारण करचें. लोकांक जेन्ना खरें कळटलें पळय तेन्ना हेंकां हेंची जागा कितें आहा ती कळटली. भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट हे ऑलवेज मिसलीड करता टू द पीपल. तांचो एक स्टँडर्ड जावन गेल्लो आसा ह्या भारतीय जनता पार्टीचो पक्षाचो. इफ यू कॅनॉट कन्विन्स द पीपल दे कन्फ्यूज द पीपल. आणि सेम थिंग आता ह्या वुमन्स बिलाचेर तांच्यांनी केला. आता दे कॅनॉट कन्विन्स. ऑलरेडी पास जाला. नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टरांचे ऑलरेडी ताचेर भाशण आसा. हमने किया, आमी तो 2023 केलो, हे सगळे तो उलयला. आणि क्रेडीट घेवपाचो सुद्दां ताणें सगळे प्रयत्न केल्या. आणि आता नेमकेच तो उलटे सांगता. आता विश्वास दवरपाचो हांचेर काय म्हणून भारतीय जनता पार्टीचेर. आणि बायलांचे म्हणजे महिला वर्गाचो अननेसेसरीपणे तो तांकां दिशाभूल जे करता. दिस इज कंप्लिटली रॉंग. आणि
भारतीय जनता पार्टी जर महिलां बद्दल जर इतले जर सामके तांकां आसा जाल्यार तांच्यांनी आतां पर्यंत वदळ सांगलें तशें पार्टी प्रेसिडेंट अजून पर्यंत महिला कित्याक दिवंक ना, अजून पर्यंत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महिला कित्याक दिवंक ना भारतीय जनता पार्टीन? तुमचे कडेन ना, तुमचे कडेन तशी महिला अशें आघाडी फुडें येवन बाबा करतले अशें म्हणून ना. आतां खंय ना खंय तरी तुमी दिल्या ती दिल्ली दिल्या, पण काँग्रेस गव्हर्मेंटान किंवा काँग्रेस सरकारान प्रायम मिनिस्टर पयलींच दिली, महिला प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पयलींच जावन गेल्या, महिला राष्ट्रपती काँग्रेसीनूच दिली, महिला काँग्रेस अध्यक्ष सुद्धा महिला ऑलरेडी दिल्ली आसा. अशें जेन्ना महिलां खातीर जेन्ना काम करता, राजीव गांधी सांगलें अशें राजीव गांधीन तर त्या वेळार महिलां खातीर 33% पंचायती राज हाडून त्या वेळार दिल्ले 1987-86ची गजाल. तेन्ना भारतीय जनता पार्टी खंय आशिल्ली? आणि आता भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी भासयता काँग्रेस पक्ष, आणि काँग्रेस पक्षाचेर जेन्ना ते टपको दवरता आणि हे जेन्ना मोर्चा, अरे मोर्चा खंय? तुमचेच तुम्ही आता भायर सरपाक लागले मोर्चा काडपाक. इनफॅक्ट कितें जाल्लें आसा, भारतीय जनता पार्टी ही अशे मोर्चे काडून खंयचे कोणाचो निशेध करून अशीच पार्टी वयर सरल्या. पळयात, म्हणजे इतिहास जर काडून पळयलो अशा पद्दतीन हे पार्टीचे कोणा म्हणजे सरकाराचो निशेध, अमक्याचो निशेध, तमक्याचो निशेध अशें करूनच ही पार्टी बिल्डअप जाली. गेली 15 वर्सां ती आतां राज्यान आहा, आतां तांकां संवय ना निशेध करपाचो. कदाचित तांच्यांनी प्लॅनिंग केला आता, कित्याक 27 येता लागीं, 27 डेफिनेटली लोक तांकां तांची जागा दाखयतले, तांकां भायरूच मारतले. म्हणून तांकां आतां ते सगळें कितें आसा, हे आतां उजळणी जालो आसा. परते रस्त्यार येयात, परते आतां बोवाळ मारपा लागा, काँग्रेसीक टार्गेट करा, आणि अशा पद्दतीचे हे दिशाभूल करप, प्रत्येक वेळार अटेन्शन डायवर्ट करप. एप्स्टीन फायल ही मेजर जे आसा इशू पळय, हाचे वयल्यान कसो डायवर्ट करपाचे, हे सगळें षडयंत्र कांड जे आसा ते हे भारतीय जनता पार्टी करता, वेगवेगळ्या आपल्या इश्यूज क्रिएट करून. आता हो तसो पळोवंक गेल्यार 33% रिझर्वेशन हो इशू क्रिएट केला, कित्याक तुमकां खबर नाशिल्लें तर तुमीच पास केला मरे, अशें तुमी छाती ठोकपणे सांगता की 2023 तुम्ही पास केला म्हणून. तेन्ना तुम्ही महिलांक फुडें हाडूंकूच दिना, तांकां येवंकूच दिना, तांच्यांनी सदांच फाटल्यान रावचें. आणि आमी जे कितें दिता म्हणजे आता ते महिलां खातीर काही योजना आसा, ती तुम्ही योजना घ्या आनी बसा, आणि ती बी कितें करतात ते रेग्युलर दितात तांच्या अकाउंटार, जे कितें तांकां जे सोशल हे जे मेळटात तांकां स्किम्स ज्यो मेळटात त्यो ते रेग्युलर दितात तांच्या अकाउंटार. ते विचारना महिलांनी विचारूंक जाय. आतां इलेक्शन लागीं पावले, 7-8 म्हयन्याचे तशें दवरतले, तांकां दिवचे ना ते आतां. जे तांकां 2,500-3,000 कितें मेळटा पळय ते तांकां आतां मेळचे ना, कित्याक इलेक्शन जावनी म्हणटले 27चे, मागीर तुमच्या अकाउंटार ट्रान्सफर करता. महिलांची अशा पद्दतीन वापर जो आसा हे सरकार जे करता, आणि ह्या दिशाभूल करून अशा पद्दतीचे अटेन्शन डायवर्ट करून आपल्यो काही साध्य करण्याचे जे प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करता, सेंट्रलाक तशेंच हांगा लोकल लेवलाचेर